इलेक्शनाक क्लबांचे पॅनल आसतले, सगळे क्लब एकठांय येवन पॅनल फॉर्म करतले आणि क्लबांच्या आशिर्वादान क्लबांच्या सपोर्टान हे पॅनल निवडून येतले. एजेंडा इज डेव्हलपमेंट ऑफ क्रिकेट. देर इज नो अल्टरनेट एजेंडा टू दिस. देर इज ओनली वन एजेंडा विच इज अ कॉमन एजेंडा and which is there in the heart and mind of every club and club member, that is the development of cricket. म्हाका दिसता जसो टायम वयता त्या हिसपान क्रिकेट ही म्हणटा ती डेव्हलप जायत आसा आणि जितले करता तितले कमी. आमच्या टायमान आमी भरपूर इनिशिएटिव्ह घेतले, माझ्या पहिल्या टर्मानूय आमी घेतले, ह्या टर्मानूय ट्राय केले आमी भरपूर करपाक. थोडी कामां जाली मना सारकी, थोडी कामां जावंक ना, पण म्हाका दिसता फायनली इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. जर आमकां प्रोग्रेस करूंक जाय इन क्रिकेट एंड स्पेशली इन गोवा, जाल्यार आय थिंक सो इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आमकां खूब काम करपाची गरज आसा. तशेंच एक स्वप्न आसलें, मोठें स्वप्न सगळ्या गोंयकारांचें, तशें DCAचें सुद्दां की स्टेडियम जावपाचो म्हणून. ते एक मातशें खंय तरी इनकम्प्लीट उरलें आनी म्हाका दिसता फुडली कमिटी येतली, समविचाराची कमिटी आसतली जाल्यार तें काम कंप्लीट जातलें फुडल्या कमिटीन. ह्या टर्मान बेसिकली क्रिकेटी कडेन आमी फोकस केल्लो आनी जी आमचे ज्युनियर लेवलाची जी क्रिकेट आसली ती क्रिकेट आमी मातशी फुडें व्हेला खंय ना खंय तरी आनी रिजल्ट्स गावला आमकां. ती क्रिकेट म्हाका दिसता हें केला. इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज हालींच्या हालीं आमी खुबशे सेंटर्सूय स्टार्ट केला, प्लस आमी पिचीस तयार केला गांवागांवांनी. सो ते इनिशिएटिव्ह आमी थोडे फुडें व्हेला. काही लोक असता ते सगळीच ऑब्स्टिकल क्रिएट करत असता आणि जर समविचाराचे लोक येत जाल्यार हांवें हालींच्या फंक्शनाक सुद्दां सांगला की कामां कशी स्पिडीन करूं येता ती. हेच्या पयलीं तशें आसलें तेन्नाच 2019 जेन्ना कमिटी आसली ती समविचारा आसली म्हणून ती आमकां परमिशन सगळी गावली आणि कामां स्पीडअप जाल्ली. खंय ना खंय तरी हे लक्षांत घेवन क्लबांनी सगळे विचार करूंक जाय की सगळ्यांची वेवलेंथ मॅच जावंक जाय, सगळ्यांची थिंकींग मॅच जावंक जाय आणि इट शूड बी सेंटर्ड अराउंड क्रिकेट अँड डेव्हलपमेंट ऑफ क्रिकेट इन गोवा. आमी रिक्वेस्ट करतले परत एक मिटींग घेवपाक CM कडेन आणि हे काम कशें फुडें व्हरपाचें, कशें तेजे सगळे हे आसतले ते आमी उलोवन तेंच्या कडेन म्हाका दिसता क्लियर करता. जी मिसअंडरस्टँडींग सगळे कडेन स्प्रेड जाला पळय की DCAन ठरोवंक ना की खंयसर करपाचो, ही गजाल म्हाका दिसता सामकी रॉंग. 2018 हो जागो घेतलेलो आसा, जी 2015 ते 18 पर्यंत कमिटी आसली तिच्या सामको एंडाक हो जागो घेतलो. 2019 जी कमिटी येयली तेंच्यांनी हो प्रकल्प म्हणटा तो परमिशन्स घेवपाक फुडें व्हेलो. 2018च्यान आतां म्हणसर DCAच्यो ज्यो AGM जाला केन्नाच एका सुद्दां क्लबान मावळिंगे व्हरपाचें प्रपोजल हाडूंक ना. इंडिया भितर तुमी भोंवन स्टेडियम पळयता खूब फावटी जेन्ना बेंगलोरचो पळयात, बॉम्बेचो पळयात, बेंगॉलचो पळयात, हिमाचलचो पळयात, दिल्लीचो पळयात, ऑलमोस्ट ऑल स्टेडियम इन्क्लुडींग द रिसंट वाराणसीन जो स्टेडियम आतां केला आनी म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीन तेंचो इनॉग्रेशनूय केल्लें, फावंडेशन स्टोनूय घातलेलो इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. तो सुद्दां स्टेडियम इट इज ऑन लीज लँड. द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर टू बिल्ड अ स्टेडियम इज टू हॅव अ प्रायम लँड, आणि प्रायम लँड तुमकां ओनरशिपाच्या अंडर इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट टू अचीव.